दिवचल शाराच्या काळजात विराजमान जाल्ले छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान खेळाक उक्ते जाला। पहिलीच जाल्ली ती फुटबॉल मॅच। आरुष ब्रदर्स पंगडान जय श्रीराम पंगडाक 5-2 गोलांनी हारायलो। बऱ्याच तेंपान खेळामोगींनी फुटबॉल मॅच पळोवपाचो घोस्त काढलो। काय कारणाक लागून हे खेळामळ बंद असले। थळावे नगरपालिकेक आता जी सोडा आदार दिवपाची आसा। ह्या मैदानाक ताची आदली गिरेस्तकाय पळोवपाक मेळटली अशें आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन मॅचीच्या उक्तावणा वेळार सांगले। आरुष ब्रदर्स पंगडान जय श्रीराम पंगडाक 5-2 गोलांनी हारायलो। पळयात रोमांचक डावपेच। ग्राउंडाचे परत आमचो बिचोलेन बाप आसलो एका टायमार बिचोले ह्या ग्राउंडाचेर म्हणजे हांव आयकलेलें आसा की बरे बरे मॅचीस खेळलेले आसा, बरे बरे फुटबॉल प्लेयर आमच्या बिचोलेन घडोवन गेल्ले आसा। काही काळा मेरेन हे आता कमी जाल्ले आसा, पण आय एम शुअर ही जी नीव आताची सगळे जाण हे आमचे कुंदन वैभव बी सगळे जे भुरगे आसात शंकर बी मेळून हे डेफिनेटली रिवाज करतले। बिचोले गांव जाल्यार कसो जर पयशान व्हडलोसो स्पोर्ट्स ग्राउंड ना, पूण ह्या ग्राउंडार आमी आतां आसा तशे ताच्या खातीर हे सगळे परत हे करपाक ताका फ्लोरींग हे घालपा खातीर जी सुद्दां करपाची आसा आर्टिफिशियल टफ जी सुद्दां करपाची आसा जाल्यार 90 लाख आमी हेचेर खर्च करतले। GOA365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू।